दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. उल्हास, अभिनंदन आणि शुभाशय फ्राद जॉर्ज मायकल डिसोजा कपुचिन असो जिवीत असो वज्रोत्सव आणि याजकी जिवीत असो आज रुपयोत्सव आमी आचरण करचे वक्ता ह्या कार्याक आमी आतां सुरवात करता. हांव उलो दितां. हांगासर असले वेदी हांगासर रिती आसा. फादर जॉर्ज सवे, ताची मामी जॅकीन आणि आत्मा ज्योती कोवेंतसो वडील माणादी बाब डॉल्फी, फादर मुल्लर हॉस्पिटल असो डिरेक्टर माणादेक बाब रिचर्ड क्वेल्लो, सहायक प्रांतीय वडील माणादेक बाब पॉल मेल्विन डिसोजा आनी येवन हांगासर ही बसका स्विकार करचे म्हूण हांव विनंती करतां. आमच्या ताळयांच्या आवाजाक आमच्या सर सयऱ्यांक आमी हांगा स्वागत करतले. हांव ह्या संदर्भात हांव उलो दितां. माणादी बाब पिटर सिप्रियन आनी येवन तुमकां समेस्तांक स्वागत करच्याक. देव बरो दीस दिवन मोगाचनो. आज आत्मा ज्योती आश्रम कोवंताक तसंच फादर जॉर्ज डिसोजा ताच्या कुटुंबाक व्हरतो संतोश आनी अभिमान. आमच्या आश्रमाचो संतोश जावन असो मानादीक बाब जॉर्ज मायकल डिसोजा आज तांच्या याजकी जिनियेचो रुपयोत्सव आचरण करच्या संदर्भी आनी सांगाताच जिनियेचो जल्म दिवस 60th बर्थडे आचरण करच्या संदर्भी तुमकां समेस्तांक हांगासर स्वागत मागूंक म्हाका व्हरतो संतोश आनी अभिमान भोगता. आनी हांगासर आमी वेदेचेर पळयता. वेदीक बोवापूर बायन सोंपता आनी तांकां स्वागत करूंक आमकां व्हरतो संतोश जावन आसा. पयल्यान पयलें हांव स्वागत करतां आयच्या दिसाचो केंद्रबिंदू आनी रुपयोत्सव आचरण करचो जुबिलेरियन आनी वज्रोत्सव 60th बर्थडे आचरण करचो मानादीक बाब जॉर्ज मायकल डिसोजा तुमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन हांव मानाचो गणाचो तांकां स्वागत मागता. आमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांगासर आमच्या ह्या कोवेंताचे वडील जावन आसचे मानादीक बाब रॉकी डिकुना तांकां फुलां जलो दिवन फुलांचो हें दिवन बुको दिवन तांकां स्वागत करतले. दय करून फादर रॉकी डिकुना ते जुबिलेरियन जावन आसात आनी तांकां स्वागत करचो. आज आमच्या मध्ये आसात आमच्या मगाचे प्रांतीय वडिलाचे प्रतिनिधी आनी विकार प्रोविन्शियल मानादीक बाब पॉल मेल्विन डिसोजा. तुम्ही सकट ताका वळखतात. ते फॉर्मसर ह्या कोवेंताचे वडील ते जावन आसले आनी आतां कृपालया मैसुरांत आमच्या फिलॉसॉफी त्या सेमिनरीचे ते रेक्टर ते जावन आसात आनी ते आमच्या फादर जॉर्ज डिसोजाचे सांगाती जावन आसात. ते जुबिलेरियन जावन आसात. तांकांय आमी अभिनंदन पाठयता आसतना मोगाचो गणाचो आमी स्वागत मागता.
मी 2 ताळयो दिवन तांकां हांवें स्वागत करचें. तांकां हांगासर आमचो प्रांत भाव आसा जोकीम डिसोजा, तांणी मुखार येवन फुलांचो तुरो दिवन तांकां स्वागत करचें म्हूण विनंती करता. आणि आमच्या मध्ये आसात प्रत्येक जावन फादर जॉर्ज मायकल डिसोजान वावरदिमच्या संस्थेचे डिरेक्टर मानादिक बाब रिचर्ड क्वेल्लो, फादर मुल्लस इन्स्टिट्यूशनाचे ते डिरेक्टर जावन आसात. आनी थंयसर कोणी गेल्ल्या वेळार प्रत्येक जावन आमकां प्रात भोवांक आनी तुमकां सर्वांक ते मोगाचे स्वागत करतात. थंयसर बरी चिकित्सा दिवंक सलाह दितात आनी आमकां कुमो करतात. आनी जाय की आमकां चड आनी चड फादर रिचर्ड क्वेल थंय मस्तू अभिमान संतोश आसा. आनी आयच्या बागे दिसा फादर जॉर्ज डिसोजा तांचे सांगाता वावर करता आसतना तांकां बरें मागोवंक तांकां मस्तू आजार राटावळी आसल्यार त्या पाटीन दवर हांगासर आमचो सांगाता तांकां उल्हास मागोवंक आयल्यात. तुमच्या सर्वांच्या नांवान प्रत्येक जावं मनादी बाब रिचर्ड क्वेलो तांकां मानाचो गणाचो स्वागत मागता. मनादीक बाब मॅक्सिम डिसिल्वा निकलो जुबिलेरान आमच्या सांगात आसा तांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करतले. आणि आमच्या संगता आसा कुटुंबाच्या तर्फेन फादर जॉर्ज मायकल डिसोजाची मामी जॅकलीन बाई, कुटुंबाच्या सगळ्यांच्या नांवान ती हांगासर बेदीचेर आसा. प्रत्येक जावन फादर जॉर्जाक बरें मागोवंक आनी कुटुंबाच्या तर्फेन उल्हास पाठोवंक आनी कुटुंबाची साबार जाणां हांगासर आयल्यान भाव भयणी आनी तशेंच ताची निसस नेव्यूज आनी सर कुटुंबादारां मोगाची आनी ताची इश्टमित्रां हांगासर आयल्यान तांचे तर्फेन आमची जॅकलीन श्रीमती जॅकलीन बाय हांगासर आसा तिकाय मानाचो गणाचो आमी स्वागत म्हणटा. तिका आमचो भाऊ आयवन बेल्जियम जावन ते हायर स्टडीज करून आयल्यात ते तांकां स्वागत करतले. बेल्जियम आणि आमच्या सांगता आसा आज आमचोच वडील आत्मा ज्योती आश्रम असो मानादिक बाब डॉल्पी देवदास सराव ताच्या विशयान हांवें चड सांगची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तुमी समजतानी तांकां यूट्यूबार या टीव्हीर पळयलां जावंक पुरो. आनी आज ह्याच्या विशयांत अपुर्बाय सरमाव तांणी दिला. प्रत्येक जावन विविध तरांचे दिवे ह्या लांप्या विशयांत आनी आज तांकां आमचेच तुमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन हांव गणाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. मानादीक बाब डॉल्पी देवदास सराव तांकां हांगासर हजर आशिल्लो आमचो कपुचीन परस MSW तांकां रँक मेळ्ळा. मानादीक बाब एडवीन ते हांगासर मुखार येवन तांकां स्वागत करतले. एडवीन तुमकां ते बरें करूंक आनी अभिनंदन तुमकां रँक मेळिल्ल्या पासत. आनी मोगाच्या भावरून भयणो फादर जॉर्ज डिसोजाच्या कुटुंबादारांनो अभिमानीनो आनी सर याजकानो प्रात भावानो धार्मीक भयणीनो आनी हांगासर हजर आसल्या सर्वांकी हांव एका उतरान
मनाचो घराचो स्वागत म्हणटा तुमकां सर बरें आसा मागता तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक ताळये पटोवन आमी स्वागत करचें थँक्यू देव बरें करूं फादर सिप्रियन तुमकांय मोगाचो स्वागत ह्या वज्रोत्सवा बाबती हांगासर एका पुरबायचे केक आमी पळयता आतां उलो दिता आयचो जुबिलियरियन म्हणत एक बाप जॉर्ज मायकल डिसोजा तांणी येवचें आनी वेदीर आसलेल्या आमच्या सैऱ्यांनी तांकां सांगात दिवचो आनी एक केक कातरचे म्हणून हांव तांकां विनंती करतां आमच्या ताळयांच्या आवाजाक आमी फादराक उल्हास करता When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart, congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. ही गोडसानाचे केक आमचे मध्ये वांटून घेवच्याक आज आतां आमच्या मुखार येतात केक आनी वायन घेवन रोड्रिगस कॅटरस ओवर टू रोड्रिगस कॅटरस वायन आतां येतलो ताच्या पयलें हांव आतां उलो दिता मणादी बाप जोकेम डिसोजा मोगाळी आसा की जॉर्ज डिसोजा आनी तशेंच वेदीचेर बसका स्विकार केल्ल्या सर्व मानाच्या सैऱ्यानो आनी हांगासर हजर आसल्या सर्व यासाक आनी तशेंच धर्मीक भाव भयणीनो आत्मो आस्ता पर्यंत अस्मिताय आसता मोग आस्ता पर्यंत विश्वास उरता उस्वास आस्ता पर्यंत इश्टागात बाळटा बाप जॉर्ज सोसू 2 गडितांचो याद काडून देवाक अर्गां पाठयता हांगासर सुमलेल्या तशें ही 2 गडितां घडोवंक कारण जाल्ल्याचो उपकार आठयता ह्या संवसाराक येतना पयलें रडणें रडोवन संवसाराचो उसवाड पळोवन बाप जॉर्जीक 60 वर्सां संपतात प्लॅटिनम जुबिली आपल्या जल्मा दिसाचो आनी जेजूच्या यासाकी मिसाबांत वांटेली जावन 25 वर्सां संपतना ह्या साकपणाचो रुप्योत्सव आचरण करता भोव मोगाचीं गडितां भोव सुंदर सतां सुताक सुत गुंतून मेटांक मेटां काडून ताळ्याक उलो बसोवन कापे पियेल्ली वाट येळ्याचो स्वाद सकलेलें तोट बरोसो भद्रती मायपासी शिकयलेलें त्यागी जिवीत तांकां आस भोगता ते शबीत देवाच्या दोळ्यांत सोबीत दुलोबी गुळोब ह्या तांच्या संतोशाच्या घडये तांच्या कुटुंबाची वळख करून दिवची कोंकणी लोकांची उडमान आनी अभिमान मानेस्त देवादीन तोमास सोजू आनी मानेस्तीन देवादीन बेनाडिक्ट सोजू मायगांव बाळेवन्नूर आतां कडबागेरे बस्ती केल्ली देवोतू जोडें हांकां 8 जाणां भुरग्यांचें देणें
8 जाणां भुरग्यांक ते एक राई आनी 5 रानयो. आनी ह्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 4 जाणां तांच्या आवय बापाय सांगाता सुर्गींच्या रासान ते बापाच्या गोपान ते सुसान विशय घेवन आसात. भुरग्यां पैकी जॉर्ज सोसू चवथ्या स्थानार आसा. देवादीस जाल्ल्या दोगां भावांक आनी दोगां भयण्यांक तांच्या आवय बापायक सांगाता सस्तनचो विशय मागतना रचलेलो देव ताचे सर्सेने आपयलेलो रचणार तांकां शांत विशय दिवन दी म्हूण सांगून मागया. बाप जॉर्ज सोसू कन्नडाच्या सांगणे प्रकार मूर्ती चिಕ್ಕದಾದರೂ कीर्ती ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಸಂಗಣಿ ತಾನೇ तांच्या जिवितांत रुता केल्या. सांगणेक जीव भरला आनी तांच्या वावरांत नीस करून दाखयला. ह्या ल्हान व्यक्ती आनी तशेंच महान व्यक्तित्वा विशयी कितें सांगो कितें उलयनासतना रावूं. 2 उलयल्यार उणें जाता, 4 उलयल्यार चड जाता, तशें 3 उलोवंक आशेता. उणें उलयल्यार रागार करिनाकात, चड उलयल्यार बेजार पावनाकात. कितली बेजाराय वा राग जाल्यार जवान मात्र वेळार दिता म्हणून बाप प्रकाशान सांगलां. बाप जॉर्ज सोसू मनीस आनी मनशां पळोवन ताचें वर्तें पळोवन ताचे लागीं तुमी कितेंय उलया, कसलेंय उलया, तांकां अर्येकल्याक वेळ आसा, तांकां मान आसा, समाधानाचें उलोवणें आसा, बुरवश्याचीं उतरां आसात. तांचें काळीज मोवाळ मोगान आसा, बिरमतीचो सुर्यो, उदारपणाचो दर्यो. दुसऱ्यान सांगचें तरी बाप जॉर्ज एक मिशनरी. आपल्या 25 वर्सांच्या यासाके जिवितांत 18 वर्सां ताणें आफ्रिकाच्या उगांडांत सेवा दिवन पवित्र सभेक समर्पीत केल्यांत. उगांडा गांवच्या मातयेचो परमळू आसुनूय आसा. त्या लोकांचो मोगो आस पर्यंत साकोन आसात. तांचे खातीर त्याग केल्ल्या वर्सांचो याद काडून आसात. तांचे संगी ते बरसल्यात. तांचे मनशां पळोवन उर्जीत केलां. एका उतरान सांगचें तरी ते उगांड लोकांच्या मोगार आसात. तो खरो मिशनरी स्पिरीट. बाप जॉर्ज आनी एका वर्साक चिकमंगळूर आमच्या इस्कॉलांत खजानदार जावन वावर दिला. ते शिक्षकी जावन आसले. चवथ्यान बाप जॉर्ज आतां कंकनाडे आस्पत्रेंत अत्मेक दाखतेर. ते कंकनाडे आस्पत्रेंत फाटल्या 6 वर्सांची सेवा दिवन आतां 7व्या वर्साक पांय तेंकता आसतना आपली सेवा चापलीं जावन दिवन आसात. सगळो दीस पिडेस्तांची सेवा तांकां दिवची बसवून तांचे खातीर मागचें तें मागणें, तें सदांचें काम तरी त्या कामांत परिश्रम आसा, समर्पण आसा, त्याग आसा, मस्त सॅक्रिफायस आसा, गौरव आसा. एका उतरान सांगचें तरी पवित्रपण आटापण आसा. बाप चर्चीक डिरेक्टर वचोंक सोडिना. धाकटेर नर्सां पिडेस्तां एका उतरान सांगचें तरी कंकनाडे आस्पत्रेची सिबंदी मोगार आसात. हो आमचोय संतोश आनी दाजोसकाय कितें तुमी सुरवात केल्लें तें काम तें मुखार सुन व्हरा. बाप जॉर्ज अव्यासांत बरोवन ओमतोचो बुडकुळो. सबारे भाशेचो मोग येते. खंयची भास उलोवंक जाय ते त्या भाशेन उलयतात. तुमकां वेळ मेळटना तांचे लागीं उलोवचें. बाप जॉर्ज एक यासाक जायनातलो तरी खंयसर आसो गे म्हणलें हें सवाल मात्र. खंडीत जावन सांगचें तरी क्रिकेट मैदानार ते आमच्या वडदेचे बॅटर जावन सचिन तेंडुलकर बरी, बॉलर जावन कपिल देव बरी
आनी सर तर क्रिकेट कमेंट्री दिल्यार खंडीत जावन डीन जॉन्स अशें बरें जातें आसुल्लें. तर यासक बाबा चर्च आयचो दीस तुमचो 60 वर्सांचें जिवीत, 25 वर्सांची यासाकी सेवा, 2 गडितां, 2 दिनवासनेचीं गितां गायता हांव तुमकां उल्हास जिणेंत सवकासाई, चिंतनांत भलायकी, कुडयेंत चुरकाई आनी मोतीची ग्रेसकाई. अखेरेकरच्या फुडें भाग्यवंत नॉर्बर्टान ह्या सका विशयेंत उसारलें उतरांचो उगडास करूंक आशेता. हे ह्या सका तूं तुजो न्हय बगार क्रिस्ताचो सेवाक आनी म्हणयारी, तूं तुजो न्हय बगार पवित्र सभेचो जाणारी, तूं तुजो न्हय बगार देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ, तूं तुजें तावन न्हय आनी तुज्या इतल्याक कांयच न्हय. तुमकां बरें मागता बाप चर्ची, बरें आशेता यासक बाबा. रुपांतर जावन दी, भांगारी पिकोवन दी, फळांनी भरोवन दी, फुलांनी परमळोवन दी, बेसावांनी सार्थक जावन दी, मोगाने कृता जावन दी. भोव अपुरबायेन आयच्या जुबली राणाक बरें मागलेल्या फादर जोकीम तुमकां धन्यवाद. देव बरें करूं. आतां आमची आत्मा ज्योती कोवेंताचे गायन मंडळी आमच्या मुखार आमच्या पदराबाग उल्हासूं. सदा क्रिस्ता मेटानी 25 वर्सां भागी वर्सांनी काळी साजू माळटा भोगणारी सफळ झाली यासकी जिणी समकून सदा क्रिस्ता मेटानी फाटल्या 25 भागी वर्सांनी उल्हास उल्हास तुमकां उल्हास तुमकां उल्हास उल्हास तुमकां उल्हास उल्हास तुमकां. समकून सदा क्रिस्ता मेटानी फाटल्या 25 भागी वर्सांनी उल्हास उल्हास तुमकां उल्हास उल्हास तुमकां उल्हास उल्हास तुमकां उल्हास उल्हास तुमकां. मेळून सगळे तुम्ही आशिल्ले जिवीत जावं तुमचे बंगाळे काळी जाजू माळटा भोगणारी सफळ जाली याजकी जिणी
सदा क्रिस्ता मेटानी फाटल्या 25 वर्सांनी काळीजा जुमाळटा भोगणानी सफळ झाली याजकीची संपून सदा क्रिस्ता मेटानी फाटल्या 25 वर्सांनी उल्हास उल्हास तुमकां 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 उल्हास उल्हास तुमकां. म्हणा बाप जॉर्ज डिसोजाक उल्हासाचें गीत गायलेल्या आत्मा ज्योती गायन मंडळीक देव बरें करूं. आनी प्रत्येक जावन आयुवे तेचो जल्म दीस आचरण करता. तेच्या जल्म दिसा तिणें उरल्यांक विश केला ते काय आमी अभिनंदन उल्हास आमी पाठयता. आतां आत्मज्योतीच्या फ्रादीनी मुखार येवन आमच्या फादर जॉर्जीक सन्मान करचे म्हणून हांव विनंती करता. फादर डॉल्फी सराओ दयाकन कुमक. येस आमच्या ताळयांच्या आवाजाक आमी बाब रिचर्ड कुवेल्लो फादर मुल्लार आस्पत्रेचो डिरेक्टर आतां उल्हासून 2 उतरां उलयतलो. वेदिराजची मलगाडी मनीस फादर जॉर्जची मामी फादर जॉर्ज सुपिरियर फादर देवदास अँड फादर मेल्विन हजर आसलेल्या सर याजाकानो धर्म भयणीनो आनी फादर जॉर्जच्या सैऱ्यानो आनी हजर आसलेल्या भाव भयणीनो चड लांब उलयन आसतना फाटल्या 100 वर्सांनी फादर जॉर्ज फादर मुल्लर संस्थांत ताची सेवा दिवन आसा. तांकां सडाव जावन अवधी 3 वर्सां 3 वर्सांची अवधी जाल्ले तक्षण प्रोविन्शियलाक बरयलें तांकां मुंदरसून वरी जाय म्हणून. बारीक कश्टांनी तांणी जायत म्हळें आनी फुडलीं 3 वर्सां मेळ्ळीं 100 जालीं. 100 जाताना परत्यान बरयलां जाप येदोळ मेळों ना समा. मुखलीं 3 वर्सांय मुंदरसून व्हरूंक प्रोविन्शियल बापा लागीं विनंती केल्या आनी फादर पाऊल मेल्विन प्रोविन्शियलाचे नेक्स्ट एसिस्टंट प्रोविन्शियल जावन आसतना तांणी हें कार्यगत करूंक हांव विनंती करतां. सडावत पाद्र्याबानी रिलिजियस पाद्र्याबानी तांच्या कम्युनिटींत आसचें देखून फादर मुल्लार्सान ती व्हडली कम्युनिटी आसा. आमी कम्युनिटीन जियोवचे 11 जाण पाद्र्याब आसा. तशें जाल्ल्यान सर आमची कामां सेवा कम्युनिटीची म्हणल्यार बरी आनी तांतूं प्रथम जावन आसा आमचें सांजेचें मागणें सांगाता मेळचें 8 वरांचो तेर्स आनी मागणें आनी हाका बर्ते 8 वरांक पयलेंच 2 मिनटां पयलेंच हजर जावचो फादर जॉर्ज आमकां एक आदर्श आनी आमी सक्काळी सांगात दिवन मागण्यांत वांटेली जाता. फादर जॉर्ज एक मागण्याचो मनीस तशें जाल्ल्यान तें प्रेरण ताचें तें आसा आनी आमकां ताणें प्रेरीत केलां. दुसरें
तो एक भोव सादो याजक, ताज्यो गरजो भोव उण्यो, जेवचें बारी उणें, मांस आनी प्रसाद खायना, पूण ताजे थंय आत्मीक गटाय आसल्यान चड खाण जेवण सविना जाल्यारय कुडींत तो घट्ट आसा आनी बारी एक अपुरबायेची सेवा सादो व्यक्ती जावन तो दिवन आसा. हें ताचें सादेपण, ह्युमिलिटी म्हणटा हांव, तें आमकां आनी एक आदर्श. तिसरें आनी निमाणें, सगळ्यां लागीं भोव मोगान उलोवचो आनी तांकां आयकोवचो आनी सांगातास तांच्या कश्टांक, तांच्या गरजांक पावचो गरजेचो मोगाचो याजक. आनी हें ताणें ताज्या वावर करच्या क्षेत्रान प्रत्येक जावन आनी फादर मुल्लर्सान ताणें दाखोवन दिलां. त्या देखून फादर जॉर्जीचो आमी कापुचिनांनी केल्याचे की चड मोग करता आनी सांगातास चड सांगात आमी दिवन आसा जाल्यार आनी फादर जॉर्जी की आमच्या सांगाता आमी क्रमेण म्हणचें ताका आनी कापुचीन मेळ सोड न्हू तूं आमच्या दियेसीजीक सर्व म्हणून आमी सांगचें थोडे फावटी कुशालायक ना ना ते कम्युनिटी म्हजी कापुचिनींच तें म्हणटा तशें तुमकां धैर्य आसा. आनी मैना एफ्टी कम्युनिटीक तो येवन आसा आनी हें ताचें व्यक्तित्व. आनी त्या देखून हांव प्रोविन्शियलाक प्रत्येक जावन आनी तशेंच सर कापुचीन याजकांक हांगाच्या सेंट एन्स ह्या कॉवेंताच्या आनी तशेंच आश्रमाच्या कॉवेंताचो मेंबर तो आनी बारेंगपेटे कॉवेंताच्या सर याजकांक फ्रादांक हांव आमच्या फादर मुल्ला संस्थेच्या तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी फादर जॉर्जीक हांव विशेश रितीन बरें मागतां. आमी येदोळूच ताजो 60 वर्सांचो जल्म दिवस आनी 25 वर्सांची सिल्वर जुबली याजकपणाची ही दोनूय गडितां आमी फादर मुल्लर्सांत आचरण केल्यान. पूण व्हडलो आवाज आनी कांय ना, आमी साद्या रितीन कपेलांत मीस सांगून उपरांत जेवणाक आमी कोणाक कापुचिनांक बायलांक कोणाक पावना आमी 11 जाण बरेंकन फादर जॉर्जी सांगाता जेवल्या ह्या दोनूय संदर्भार आनी हो आमचो संतोश आमी वांटून घेतला. त्या देखून फादर जॉर्ज आमकां पयले फावटी कळ्ळें म्हाका येदोळ गुतूच ना तो मायकल आनी एक नांव आसा म्हणून आजच आयकुचें बट फादर जॉर्जीनी जाल्यार आमकां सांगूं ना आनी खंयी ताणें बरें ताणें काली जॉर्ज डिसोजात म्हणून बरयलां तें आनी एक वर्तें नांव साम मायकल मिंगेल व्हड एक बडवो तशें आमकां संस्थेक तो एक व्हड एक बडवो म्हणलें हांव सांगून फादर जॉर्जीक ताज्या मुखल्या जिणयेंत याजकी बेसांत आनी ताज्या वावराच्या क्षेत्रांत हांव बरें मागतां. आनीकी साबार वर्सां ताका फादर मुल्लर्सांत सेवा दिवचें भाग फावो जावन दी म्हणून अपेक्षा उसारन म्हजी 2 उतरां अखेर करतां. देव बरें करूं. आमच्या तर्फेन फादर अजीत एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल कॉलेजीचो आनी चॅपलीन फादर फेलिक्स आसा आमी सांगाता येवन एक उल्हास या एक बुको या जलो घालून थँक्यू. आमच्या ताळ्यांच्या आवाजाक फादर मुल्लास हॉस्पिटलाच्या पदऱ्या पातावण सन्मान. देव बरें करूं. फादर रिचर्ड कुएल्लो, फादर अजीत आनी फादर फेलिक्स मोंतेरो. फादर जॉर्जीच्या कुटुंबाची आज मुखार येतात आनी तांच्या तर्फेन आमच्या फादर जॉर्जीक आतां उल्हास आनी सन्मान. देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. आज आमकां फादर जॉर्जीच्या कुटुंबाक भोव वर्त्या अभिमानाचो आनी संतोशाचो दीस जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हजो अंकल आपल्या याजकी जिणयेचो रुप्योत्सव तशेंच आपल्या जिणयेची 60 वर्सां संपयल्या वखदां ताका आमी बरें मागता. फादर जॉर्जीच्या कुटुंबा तर्फेन 2 उतरां उलोवंक हांव तांचो भासो भोवच संतोशता आनी म्हजें भाग म्हूण चिंता. म्हज्या अंकलाच्या विशयान सांगचें तर
ते सदांच कुशाली सदे आनी हस्कुऱ्या तोंडाचे हर एका संगतींनी भोवूच हुशार कश्टी जिणी दुसऱ्यांच्या गरजेक केदाळे पावचे बरें मोन तांकां आसा. नीनू नगू नानू नगुवे अंकलाचे ध्येय जावन आसा. अंकल हसता आनी दुसऱ्यांकी हसयता. तशेंच आपणाची दूख बेजाराय आपणाच्या हास्यांत लिपयता. अंकलान तांच्या 25 वर्सांची याजकी जिणी आनी 60 वर्सांचे जिणये पैण संपयल्या वखदां देव तांकां बऱ्या आनी दोडत्या आशिर्वादांनी भरूं बरी भलायकी आनी लांब आवक फावो करून दे म्हूण मागता. म्हाका हो अवकाश फावो करन 2 उतरां उलोवंक दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करून मागता. थँक्यू ऑल. फादर जॉर्ज सोनेव्यू रिवन बो अपूर्बेन ताणें ही उतरां उसारल्यांत. आतां कुटुंबाचे मुखार येतात आनी आमच्या पाद्र्याबाक सन्मान करतात. फादर जॉर्ज कपुचिन वर्दीक आयिल्ल्या दिसा तावन येदोळ म्हणसर ताका तरबेतदारांनी आनी ताच्या वडिलांनी ताका सर तरांचें मार्गदर्शन मजत हें सगळें दिलां. आतां सर कपुचिन फ्रादी तर्फान आतां ताका सन्मान आमी करता. आमच्या कपुचिन प्रांतीय वडील असो प्रतिनिधी आनी सांगातास सहायक प्रांतीय वडील मनादीक बाप पॉल मेल्विन डिसोजा आमच्या फादर जॉर्ज सोसो सांगाती आतां 2 उतरां उलयतलो. वेदीर आनी वेदी मुखार आसच्या सरकडांक सांगाता घालून कर्नाटका कापुचिन फ्रांतचे वडील मनादीक बाप ऑल्विन डायस आनी सर्व कापुचिन फ्रांतीच्या तर्फेन हांव आयच्या दिसा हे घडये फ्राद मनादीक बाप जॉर्ज डिसोजा हाका ताच्या याजकी जिणयेच्या रुपयोत्सवाचे तशेंच ताच्या जल्म दिसाचे वज्रोत्सवाचे त्या संदर्भाचे उल्हास आनी परबी पटयता. फ्राद जॉर्ज डिसोजा म्हाका व्हड हांव कापुचीन जावचे पयलें म्हाका तो मेळ्ळा. हांव बसरेगट्टे आसलो. तो बसरेगट्टे एका एस्टेटांत तो रायटर जावन ताणें वावर केल्लो तो जॉयन जावच्या पयलें. जॉर्ज विशयांत सांगूंक मस्त आसा तरी थोडे विशेश गूण मात्र हांव हांगासर उल्लेख करूंक अपेक्षिता.
हर एकल्यांक एक देयसिसो पदरॅब अशें आसूंक जाय. एक धर्मीक, एक कपुचीन, एक जेजुईट, एक डॉमिनीक याजक अशें आसून ताची जिणी या ताचें आध्यात्मीकपण स्पिरिच्युअलिटी अशें आसूंक जाय म्हणलें एक चिंताप आसता. तशेंच आमकां कपुचिनांक एक कपुचीन फ्राद कशें आसूंक जाय म्हणलें एक चिंतापी आसा. आतां एक कपुचीन फ्राद या एक याजक कशें आसूंक जाय म्हणटा आसतना हांव ताची हायट घेतली, ताची वेट घेतली, ताची मोटाय कितली त्या विशयांत हांव हांगासर उल्लेख करना. पूण एक कपुचीन फ्राद जावन एका कपुचीन फ्रादीक असले शेगूण आसूंक जाय म्हणल्यार फ्राद जॉर्ज डिसोजा म्हाका वैयक्तीक जावन तो एक साक्ष. पयलो तसो शेगूण मस्तू आसात. पयलो शेगूण ताचें सादें काम परिपूर्ण रितीन करचें. खंयचेंय काम जावन दी, खंयचेंय कर्तव्य जावन दी, ताणें तो संपूर्ण म्हळ्यार परफेक्ट टू इट्स परफेक्शन ही डज. तो तसो पयलो शेगूण. दुसरो हो शेगूण येदोळसो मानाद एक बाब प्रिचर्ड कुवेल्लोन येदोळसो उल्लेख केलो. ही इज ए पर्सन ऑफ कम्युनिटी. वैयक्तीक प्रयत्न करतना तो मस्तो ताची सांगीक म्हणटा हांवें कन्नडान सांगीका जिवना हे समुदाय सांगाता जिवोंसो. एक कम्युनिटी एक कॉवेंतांत एक दोग फ्राद आसूं दीत, तेग फ्राद आसूं दीत, एका कम्युनिटींत 20-40 फ्राद आसूं दीत, त्या प्रमाणे होंदून एडजस्ट करून जिवोंसो फ्राद हो. आनी खंयच्याय कम्युनिटींत आज जर कर्नाटकांत आमचे लगभग 25 कम्युनिटीज आसात. खंय मिसांगांवान खंयच्यान जावंक पुरो. जर तर कोणाय की खंयच्या कम्युनिटीकी कोणीय पदराब कोणीय सुपिरियर आमकां फ्राद जॉर्ज डिसोजा नाका म्हणचे कोणी नात. सगळ्यांक तो जाय. तिसरो शेगूण शिस्त, पंक्च्युअलिटी. मागण्याक पयलेंच येवन बसता म्हणून पदराबान सांगलें. आनी तो सेमिनरींत तवळतावन तूं करतलो. सेमिनरींत मागण्याक सकाळचें मागणें जावं दी, सांजेचें मागणें जावं दी, आमचें कसलेंय ग्रूप मागणें जावं दी, खंयचेंय काम जावं दी, तो टायम आपयलें थंय आसा. मॅन ऑफ डिसिप्लीन, मॅन ऑफ पंक्च्युअलिटी. आनी हो शेगुणी हांव तसो भोव मेस्वातां. चवथो शेगूण तसो सेवेचो मनोभाव, सेवा करचो मनोभाव. म्हाका उगडा आसा काल्ल्या प्रमाणे म्हज्या हांगा सांगात हांगासर आसात. फ्राद मॅक्सीम आसा, फ्राद रॉकी आसात. आमी सांगात शिकयल्लें हांव. आनी जें कितें हांव आज सांगता खंडीत तेय मानून घेतात. सेमिनरींत स्टुडंट जावन आसतना कांय लगभग 14 वर्सां त्या शिकपा वेळार ताणें काडगेल्लें ताचें एक ते डिपार्टमेंट म्हणटा आमी पोर्टफोलियो म्हणटा हांव. एक इन्फर्मेरियन आनी एक पंप इन्चार्ज. तो पंप इन्चार्ज जाल्ल्या वेळार एका सेमेस्टरान जावन दी, एक सेमेस्टर 3-4 म्हयने जावन दी, एक दिसी टांकींत उदक उणें जाल्लें ना. इन्फर्मेरियन जावन ताणें प्रायवंतेची सेवा केल्या. आमी कोणीय शिक पडल्यार कोणीय पिडेस्त जाल्यार पयलें येवन गुळी दिवचो हो फ्राद. तसलो एक मोग माया मोग तो एक मायपास ताचे थंय आसा. देखून हो सेवेचो मनोभाव एक भोव व्हरतो शेगूण. देखून आज तो फादर हांगा मुल्लर संस्थ्यांत थंय सेवा दिवन आसा तर त्या पिडेस्तांचो मोग ताका आसा. तो 3 वर्सां न्हय 6 वर्सां न्हय. आनी फादर रिचर्ड कुवेल्लो येदोळस तुमकां कांय रिटर्न येवंक ना जावंक पुरो. पूण आमी डिसायड केल्ल्या प्रमाणे तो आनी 3 वर्सां फादर मुल्लर्सांत सेवा दितलो. तो आनी 12 न्हय आनी 25 वर्सां मुल्लर्सान सेवा दी म्हळ्यार फ्राद जॉर्ज रेडी आसा. कित्याक म्हळ्यार ताका पिडेस्तांचो मोग आसा, प्रायवंताचो मोग आसा. 5वो शेगूण पर्सन ऑफ मिनिमम नेसेसिटी.
ताका एक पेज इल्ली दाळीचो सार इल्लें लोणचें दिल्यार पुरो, दुसरें कांय नाका. मांस मसली पत्राबांनी तें सांगलें. ताचें नेसण जावं दी, ताची मुस्तायकी जावं दी, मस्त सादी, मस्त कलतो, मस्त विदेय आनी असले शिगणोचो हो फ्राद आमकां एक कपुचीन फ्राद जावन फ्रांसिस्कान फ्राद जावन एक म्हजो व्हड भाव म्हूण सांगूंक म्हाका भोव अभिमान भोगता. आमच्या बॅचांत तो मलगाडो आनी हांव निमाणो, देखून कदाळे म्हाका एक एडवांटेज. खंयची परिक्षा केलें जाल्यार फस्ट सिनियर मोस्ट हांव स्टार्ट जाता, फस्ट एग्जाम ताची, लास्ट म्हजी. ओके, तदाळ आमकां सदां येताना आमकां कळटा एट दी एंड आमकां खंयची क्वेश्चनां प्रोफेसर विचारता तें सकट आमकां कळटलें. तशें हो फ्राद आमकां सकडांक एक व्हड भाव जावन तो एक आमकां जिवितांत आमकां तो प्रेरण जाला. व्हड जाल्ल्या उपरांत एक मिशनरी जावन आतां एक परत तो सेवेचो मनोभाव दिवन तो उरती सेवा दिवन आसा. तर एक कॅपुचिन फ्राद अशें जावंक जाय म्हणून तुमी चिंता जाल्यार तुमी फ्राद जॉर्जीक पळयल्यार जालें. सर फादर जॉर्ज, तुका परत आमी सर्व कॅपुचिन फ्राद परत आमच्या कर्नाटका प्रांताच्या वडिलाच्या तर्फेन तुका सर्व बरें मागता. तुज्या मुखल्या याजकी जिवितांत तुज्या फुडल्या वर्सांनी तसो सर्वीस पर देव तुका राखून दी, तुका सांबाळून दी आनी बरी भलायकी फावो करून दी. कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू अँड गॉड ब्लेस यू. आमच्या संगाती हांगासर आसात फ्राद रॉकी डिकुना आनी फ्राद मॅक्सिम. तुमी हांगासर येवन आमी सांगता आमच्या फादराबाक आज उल्हासूंचें. लुगांडा भाशेंत मलगड्याक बळकू म्हणचें आनी निमाण्याक कबिटो म्हणचें. आतां निमाणो हांगा आसा, कबिटो आतां बळकूक सन्मान करूंक ताचे संगाती येतात. फादर जॉर्जीचे संगाती हांगासर आसात. संगात हांकां वोट मेळिल्ली फादर पॉल मेल्विन, फादर रॉकी आनी फादर मॅक्सिम. आतां हांकां फुलांचो हार वा बुको दिवन हांव उलो दिता. आतां आयचो जुबिली एरियन फादर जॉर्ज मायकल डिसोजा ताच्याच संगाती भावांक आतां उल्हास येतलो हे बुके वा फुलांचो तुरो दिवन. आजच जल्मल्ली एक व्यक्ती आसा, आईचे गांवपेन श्रीमती आयवी डिसोजा. दयाकन मुखार येवचें आनी फादर पिटर सिप्रियन आनी तांकां हो फुलांचो तुरो दिवन तिका विश करचें म्हणून हांव विनंती करता. सर आमी गावया. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू डियर आयवी, happy birthday to you. May the good Lord bless you, may the good Lord bless you, may the good Lord bless you and keep you. Happy birthday to you. म्हाका एक आयवी मुखार गायचे म्हूण बारीक आशा आसली म्हज्या जिणेंत. आज म्हजी ही आशा सफळ जाली. कंग्रॅच्युलेशन.
थँक्यू फादर. तुमी म्हाका इतलें मोगान म्हाका एक बुकू दिवन हांगासर तुमी विश केलें. फादर डॉल्पी तशें फादर सिप्रेन पर हांगासर सर पाद्रबांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आज फादर जॉर्ज जी उलयना जाल्यार कशें? एक सवाल न्ही गे. वय दुसऱ्या भासांनी आज आमच्या मुखार उलयचें म्हणून एक आमची विनंती आसा. लोगांडांत श्वैलींत इल्ले उलयचे आनी थोडे शब्द म्हण आमकां आयकचे. सेबो म्हळ्यार आमच्या मुकुळ आमचो वडील म्हणून तशें आमचो भाव म्हणून देखून हांव उलो दितां फादर जॉर्जीक ताची भोगणां उसारूंक आनी आम्हा समेस्तांक हांगासर आयिल्ल्यांक उपकार आठवणी करूंक की तसो करतलो आतां. हांव बरो भाशेन उलोवंक वचना म्हळ्यार आमी एक वरार जेवण दिता म्हणला मागीर हांव हांगाच बाकी उरोवंक तुमी परत जेवण घरा वेतल्यात. तशें हांव खाली 2 भाशेन सांगता. दनपारां जावन आयलो. आतां एका भाशेन वासी बेवटिया म्हणटा आमी गूड आफ्टरनून म्हूण. आनी एक सोहिली भास हबारियाको तुमी म्हणचे मुजोरी म्हूण. मुजोरी तांचो वासी बेवटिया म्हळ्यार तुमी बुडून जी म्हणजे परतून वासी बेवटिया म्हणचे. ते मागीर शिकोवन आनी वटी येताना कांय आशिल्ले वरी 50 कांय जाल्यार पाद्र्याव जावन ते जाल्यार रिपीट करया जायतकी. मोगाचे न्हू मोरये मायेच्या उतरां हे परां आसात. म्हजो आत्मो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या थारोका थंय उल्हासता. वय मोगाचे न्हू म्हजो आत्मो आज सोम्याक नावाडूंक आनी देवा थंय उल्हासूंक फावो. कित्याक ताणें म्हाका म्हज्या जिविताची 60 वर्सां आनी हे जेकी जिणेस रुप्योत्सव आचरण करूंक फावो केला. देव आपोवण्याचे देणे दिवन म्हज्या जिणेच्या हर एक मेटांनी आपल्या भरपूर आशिर्वादांनी भरून आज म्हणसर म्हाका सांबाळून व्हेला. देवाक जावं महिमा आनी होगळाप. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा म्हाका जल्म दिल्ल्या म्हज्या बाब आनी माम्माचो हांव उगडास काडटा. तांच्या बावरची जिणये आनी बऱ्या देखी वरवीं हांव आज पवित्र सभेचो एक खरो याजक जावंक पावला. ह्या वखदां हांव तांकां ससनाचो विशय मागतां. तशेंच अंतरलेल्या म्हज्या भावा भयणींकी ससनाचो विशय मागतां. उपकार बावडटां हांव म्हज्या आनी एका घराचो म्हजे कापुचीन मेळाचो विशेश तरान कर्नाटका प्रांताच्या वडिलांक आनी तशेंच सर फ्राद भावांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आत्मा ज्योती कापुचीन आश्रमाच्या म्हज्या भावांक फादर डॉल्फी सेरावो आनी फादर पिटर सोज तुमी इतले सोबीत कार्य मांडून हाडल्याक तशेंच इतली मिनत केल्याक तशेंच तुमच्या ह्या भाव बांदपणाच्या स्पिरिताक आनी उदार मनाक हांव आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. सांत आन फ्रायरीच्या वडिलांक आनी सर फ्राद भावांक तांच्या संपूर्ण सहकाराक हांव ऋणी जावन आसा. म्हज्या कुटुंबाच्या विशेश तरान म्हज्या भयण्यांक हांगा आसात. फ्लोरीन म्हजें व्हडलें भयण थंय आसा उबें रावचें म्हणून. फ्लोरीन डिसोजा हांगात वालेन्सिया वस्ती करता. भोवजी काय कारणांतरान येवना कामांत बिजी म्हणलो. दुसरें जावन आसा रिटा डिसोजा म्हजें पाटलें भयण टिचर. ताचो न्हवरो जोझेफ डिसोजा खंय आसा दिसना. थंय हांव मुल्याक पावला. हाका ह्या म्हज्या भयणीक हांव केदाळे म्हजी दुसरी आवय म्हणटा. केदाळे म्हळ्यार म्हजी माय आजीक सरोना आतां 8 वर्सां जालीं. बापाय सरोन 32 वर्सां जालीं. ते दाळा ते एक निर्धार खाणगे जाल्लो. म्हजो बापाय सरतना हांव 2nd फिलॉसॉफीन जाल्लो. ते दाळा
म्हाका धैर्य दिल्लें हें म्हजे भयण ताका हांव केदाळ्ळें म्हणटा म्हजी दुसरी आवय म्हण आमकां मस्त कश्ट जाल्लें. हांव मुखार वेचे बरें नाचल्लें पूण ताणें म्हाका सांगिल्लें आमी भीक मागून आमच्या आवयक पोसल्यार म्हणनी तुवें तुजो मेट फाटीं काडिनाजो. ताणें पयशे दिवना भांगार दिवना ताची तीं उतरां म्हाका मुखार मेटांक काडूंक ती अवकाश जाली. तें म्हजें धाकटें भयण पूण म्हजो स्थान ताका म्हज्या दुसऱ्या आवयचो जावन आसा. आनी ताचो पती जोझेफ आमच्या कुटुंबांत हांवें मस्त पळयलां तांचें काजर जालें. खंयचें कश्ट हांवर आयल्यार आमकां बरो सांबाळीतगार तसो न्हवरो जोझेफ डिसोजा. आतां SI जावन रिटायर्ड जालो 4 फेब्रुवारींत. तांकां हांव सदांच ऋणी जावन आसा. आनी एक फाटलें भयण ह्याच दिसांनी कोरोनान सरलें 4 एप्रिलांत 1 वर्स जालें तें सरोन. ताचो पती हांगा आसा चार्ल्स मातायस खंय आसा दया करून वेर आमचें. तो मोगान आयला तोय मोगा असो खंयच्या कश्टान अश्टां पावतालें. थंय आनी एक आवय जावन आसली. जर आमच्या कुटुंबांत एक सिस्टम आसलें जाल्यार तें भयण आहलें. आज तें आसलें जाल्यार हांगा आनी एक दुसरीच रीत आसतली तें सिस्टमाचें. ताका सक्कडी सिस्टम जाय जें आहलें करेक्ट जाय जें आहलें. आनी तें खडक मनीस ताजें तें कालें आमी कॉम्प्रमायज म्हणटा तो वर्ड नातलो. तें सदांय सीदा एक मार दो तुकडा म्हणटा पळय तशें त्या सिजेचें. ताका सक्कडी सडाव जाण आमच्या कुटुंबांत ताका लायक करनातलें म्हळ्यार तें कडकडणें आसलें आसा तशें सांगतालें तें. ताका तें इल्लें मोगाक कुटुंबांत ताका मोग इल्लो उणें आहलो. आमी दितालें हांव कुटुंबाची. हांवें मागचें इतलेंच आमचो एक लास्ट एकल्याक सोडलात म्हाका बक्षियां ॲग्नेस बेनेडिक्टा डिसोजा ताचो पती फिलीप डिसोजा. तांकां दोगां भुरगीं तीं आज येवनात तांकां कारणांतर कामाच्या आनी इस्का क्लासीचे निमती येवनात. तांणी बेंगळूर वस्ती करतात. हें म्हजें निमाणें भयण ताच्या नांवाक ॲग्नेस बेनेडिक्टा आवयचें नांव सेरशिलां ताका. हो फिलीप डिसोजा ती पार्टनरांत गॅरेज आसा तांकां बेंगळूर. तुमकां देव बरें करूं. हांवें आशेवचें इतलेंच आमचो एकवटाचो स्पिरीट सदांच जळोन आसूं दी म्हूण हांव आशेतां. आनी हांव तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे पसत बरें मागोन भलायकी मागल्या म्हज्या फ्राद भावाक जोखीमाक. हांव कापुचीन सभेक शेरवल्ल्या तावन त्या दिसान आज म्हणसर एकच सायजीन पळयल्लो फ्रायर म्हळ्यार फादर जोखीम. तो मोठोय ना बारीक ना तसोच फाटल्यान तावन अशें केल्यार एकच लेवल फाटल्या मुखल्यान तावन केल्यार तसोच पळयल्लो. म्हळ्यार आज फादर जोखीमान इतल्या सोबीत उतरांनी म्हळ्यार म्हजो इश्ट तो म्हज्या 3 वर्सां सिनियर वर्दींत सोबीत उतरांनी ताणें आमकां भलायकी मागल्या. आनी आमच्या कुटुंबाचेर ताणें अभिमान दवन उलयल्याक देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा. आयचे ह्या म्हज्या वर्त्या संतोश दिसा मिसांत तशेंच ह्या कार्याचें कार्य निर्वहण केल्या म्हज्या फ्राद भावाक प्रकाश लोबोक. आमी आफ्रिकांत 8 वर्सां सांगात आहले जेवळे सेबो काळे सेबो म्हणून. तशें आज परतून ताका आमकां अवकाश मेळ्ळो. परतून लागीन आयला तो सांतान कोयन ताका ब्रदर प्रकाश देव बरें करूं तुज्या बऱ्या मनाक तुवें केल्ल्या कार्याक. फादर मुल्लर आस्पत्रेच्या डिरेक्टरांक जावन आसचे फादर बाप रिचर्ड एलोशियस कुवेलो ते आमचे मालगडे भाव. आमकां 1 वर्स सोडून हांव 60 पाद्र्यार 61. आमचो व्हडलो भाव आमचे 11 जाणां पैकी एकलो सुकोन गेला. 11 आसा आमी आतां. आमची कमीन पाद्र्यावान सांगलें वय भोव संतोशाची. आमी सांगाता एकामेका पांय ओडता संतोश पावता. आमचे जिवान संतोशान आमी मंदर दिता म्हळ्यार आस्पत्रेंत तितले सुलाभेचे न्हय मस्त प्रॉब्लम आसात जाल्यार आमी सांगाता जियोंक आमी प्रयत्न करता आनी सांगाता काम करूंक प्रयत्न करता. आनी सर म्हज्या सहयाजकी फादर अजीत मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर हांगा आसा. आनी फादर फेलिक्स म्हजो सांगाती फेलिक्स मोंतेरो ते आयल्यात हांगा. मागीर येनातले फादर जीवन असिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर, फादर नेल्सन असिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर, फादर रोहन असिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर, फादर रोशन आसा म्हूण दिसता.
देरळा कट्टेचो एडमिनिस्ट्रेटर फादर रोशन क्रास्ता आशिल्लो, तशेंच फादर जॉन वास ते येयल्ले गेल्यात म्हण दिसता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सर म्हज्या सैऱ्या देऱ्या हांगा मामाची भुरगीं आहात. नांवां सांगाना जायत की उबे रावा तुमी. मामाची भुरगीं आसात. पुरा मामाची. हो मामाचो न्हय मुखलो, हो पयले रावलो, हो फोटोग्राफर. मागीर तुमी चिंती नाकात वय म्हज्या मामाचो पूत म्हणना. असं ती म्हजी मामी, तिची भुरगीं लुसी, रिटा, ग्लॅडी एकले येवना. पूत आसा लॅन्सी. रवी रवी म्हणटात. ताणें इंडियन नांव काणयलां, नाल्यार ताचें नांव लॅन्सी म्हण दिसता न्ही गे. हय लॅन्सी. ताका रवी रवी म्हणटा. तो फेमस इलेक्ट्रिशियन. ताका कोणी काम दिल्यार परतून ना म्हणना सोदून येतात ताका. अपुर्बाचें काम करता तो. आनी एकलो भाव आसा येवना घेवन, विवियन. विवियन येवना गे. आं ती मामाची स भुरगीं ती आसात हांगा. आनी मामी हांगा आसा. तांकांय देव बरें करूं. तशेंच हांगासर आसल्या सर्वांक मुल्लार्साची फॅमिली आसा. थंय एक्सटेंडेड फॅमिली मोगार नाडची आहात. मागीर गुरपूर खांबा अशे आसात. जॉयल आनी ताची पत्नी. तुमकां समेस्तान देव बरें हांगा आयिल्ल्याक. तशेंच विशेश तरान हांवें सांगाजी हांगा डॉक्टर रितेश आसा धाकटेर. फादर डॉक्टर जॉन हांवें फादर करून सोडलें. वय फादर पूण रेवरंड न्हय गी. दोग धाकटेर आसात म्हज्या मोगांक, म्हज्या उल्याक पळो दिवन ते हांगा आयल्यात. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या कार्याचे वेदी सजायल्ले अरुण डिसोजा शक्तीनगर. फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या दिव्यवाणी आनी रुचीक जेवण तयार केल्ल्या रॉड्रिगस कॅटरिंग बोंदेल हांकां देव बरें करूं म्हणटा. अकरेचे न्ही हें तुमी मिसान ती बरें खंतार गायलें. आनी हांगाय बरें पोद म्हणलें कोयर ग्रूप आयचे. मँगलोरियन डॉट रिपोर्टींग खंय घालपी हा म्हळ्यार म्हजो मामाचो पूत न्हय म्हणलें आखात. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे पसत मागिल्ल्या तुमकां समेस्तांक. तशेंच 25 वर्सां म्हाका याजकीची सेवा करूंक फावो केल्या धनिया देवाक अर्गां दिता आसतना जिविताच्या हरी एक संगतींनी म्हाका आदार दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. जे कोणायकी हांवें उपकार आटयसतना चुकोवन गेलां तर पाश्चाताप पावता आनी एकाच उतरान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. Thank you one and all. Thank you for coming and joining me in celebrating my birthday and silver jubilee of my priesthood. God bless you. देव बरें करूं मानादे बाप जॉर्ज डिसोजा बो अपूर्बायन आनी संगता सगळ्यां सोडाच काण ताणें हांगासर धन्यवाद अर्पिलां. देव बरें करूं म्हळां. देखून आतां कोणाकी बूक लागचें ना कित्याक म्हळ्यार आमचे मदें धाकटेरी आसात. वय वे बूक लागनातले बरें ते आमकां धाकटेरां म्हणटाना सगळ्यांक खुशी जाली आसा न्ही. खंय सोडून जाल्यार ते आसात. सो धाकटेरांक हांव ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद घालूंक मुखार आपयता ह्या कोवेंताचो वडील म्हणादे बाप रॉकेटी कोणा सर. आमी उबे रावचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देवा आमच्या मोगाळा बापा अर्गां स्तुती तुका आमी पाटयता. याजकपणाचे देणे संवसाराच्या सौर याजकांक तुवें फोव केल्ल्या खातीर आनी आयच्या ह्या बागी दिसा प्रत्येक सावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्त श्रेश्ठ याजकाच्या याजकपणांत वांटेले केलाय आमचो फ्राद भाव रुपयाळो याजक फादर जॉर्ज मायकल डिसोजा खातीर. तुवें हें वर्तें याजकपणाचें देणें ताका दिवन देण्यांनी नेटोवन कितें तुवें बरें काम सुरू केलां गे तेंच पोंता पावय. कुडीची आनी मोतीची बरी भलायकी ताका फोव कर. आनीकी चड आनी चड तुजी आनी पेल्याची सेवा करूंक जाय जाल्ली भरपूर कृपा ताचे वयर ताच्या कुटुंबाचेर तूं वत. आनी आतां आमी सेवकेच्या ह्या कानाचे तुजे आशिर्वाद घाल बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. एक घडी बसचें. हांव विसरलो म्हज्या मावशेची धूव आसा एग्नेस नाजरेत रावोनूच आसा. पूत आसा खुशीन उबे रावयेत आनी ताची पत्नीन ती बँगलोरच्यान आयल्यान
देव बरें करूं. ही म्हज्या मांयच्या व्हडल्या भयणीचें धूव आनी तिचो पूत आनी ती सून. देव बरें करूं. तशेंच भोवजीची जोसेफ डिसोजाच्या कुटुंबाची आसात. तिचे भयण आसा आयरीन. उबे रावा पुरा जोसेफाच्या कुटुंबाची भोवजीच्या कुटुंबाची पुरा उबे रावा. निर्मार्गांतल्यान आयल्यान मडांतेर पुरा आयल्यांत तुमकां मस्त देव बरें करूं. तशेंच आमकां लागशिल्ल्या पयशे थोडे फावटी कुटुंबावरनी लागशिल्लीं आसात. मोगार नाडची आसात. मागीर खंय बोंदेल खंय पुरा पच्चेनाडी रावची कोण प्रिती आनी सिंप्रोज खंय आसात ती हय आसात. देव बरें करूं. जल्माचे घडये राखून सांभाळवेलाय देवदूतांचे ताबे म्हाका ओपून दिलाय. जल्माचे घडये राखून सांभाळवेलाय देवदूतांचे ताबे म्हाका ओपून दिलाय. पुता जेजूचे मजतेन वायटांतले निवारलाय. दिनवास सोम्या तुका दिनवास